नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे उपकार सगळ्यांक बरी दीस आवडत आणि हांव दीप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। लोटले विजय मनीस शिपयार्डांत जाल्ले स्फोटात जखमी जाल्ल्या कामगाराक आयले मरण मरप्यांचो आंकडो पावलो 3. मरण पाविल्ल्या कामगाराचेर जीएमसीत सुरू आशिल्ले उपचार। रामा काणकोणकार खुंची हल्लो प्रकरणात सत्र न्यायालयान भायर आयलो। जेनिटो कार्दोजोचो जामीन अर्ज। जेनिटो सयत 8 दुबावितांक आनीक 14 दिसांची बंदखण। दक्षिण गोंयच्या दर्यादेगांचेर पर्यटकांचो जाला उणाव। पर्यटक कमी जाल्ल्यान धंद्यांचेर जाला परिणाम। शेक ऑपरेटरांनी उक्तायला हुस्को। फोंड्या पोटवेंचणूक जाली जाल्यार काँग्रेसी वतीन राजेश वेरेकाराक काडटले फुडें, सांगता दक्षिण गोंयचो खासदार विरियातो फर्नांडीस। म्हार्दोळा रस्त्या कुशीक पार्क करून दवरिल्ल्या गाडयेंतलो 1.6 लाखांचो म्हालवेलो फाराव। अनवळखी मनशा आड म्हार्दोळ पुलिसांनी नोंदयली कागाळ। चोराचो सोद सुरू। आणि राज्यात नेटान चल्ले दिवाळीची तयारी। लोकांच्या उमेदीक आयला वतो। दिवाळी निमतान लायटी आकाश दिवे आनी हेर सामानान सजल्यात गोंयभरचे बाजार। मात अपेक्षे प्रमाण जायना गिरायक। बाजारकारांनी उक्तायली खंत। आता खबर विस्तारान। लोटले विजय मनीस शिपयार्डांत जाल्ले स्फोटात गंभीर जखमी जाल्ल्या कामगाराक मरण आयले। ताचेर जीएमसीत उपचार सुरू आशिल्ले। उपचारा वेळारूच ताका मरण आयले। विजय मनीस शिपयार्डांत बोटीच्या टँकाक उजो लागिल्ल्यान स्फोट जावन आदी दोगांक मरण आयिल्लें आणि काल मेला तो 3रो। हेर 3 जाणांचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसात। हे घडणुके उपरांत मायना कुट्टरी पुलीस स्टेशन शिपयार्डाचो सुरक्षा अधिकारी राजू बोरोक अटक केल्या। मजगतीं विजय मनीस शिपयार्ड सील करपाचे दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान आदेश दिल्यात। तशेंच हे घडणुकेचो सखोल अहवालूय मागयला। लोटले विजय मरीन शिपयार्डात शुक्रारा व्हडलो स्फोट जाल्लो। ह्या स्फोटात दोगांक जाग्यारूच मरण आयिल्ले जाल्यार 4 जाण गंभीर जखमी जाल्ले। जखमी जाल्ल्या 4 जाणांचेर जीएमसीत उपचार सुरू आशिल्ले। तातूंतल्या एकल्याक शेनवारा उपचारा वेळार मरण आयले जाल्यार हेर 3 भलायकी अजूनय हुस्को करपासारकी आसा। मजगती ह्या प्रकरणात मायना कुट्टरे पुलिशेन शिपयार्डाचो सुरक्षा अधिकारी राजू बोरोक अटक केली। मजगती विजय मरीन शिपयार्ड सील करपाचे दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान आदेश दिल्यात। तशेंच हे घडणुकेचो सखोल अहवालूय मागयला। काल लोटले रासय हांगा जे शिपयार्ड आसा बोटी रिपेर करपाचे आसा थंय विजय मरायन ह्या कंपनीच्या एक बोटीचेर काम करपी 7 लेबर इंजर्ड जाले। थंय फायर ब्रेकआउट जालो। पयलीं म्हणजे ते बोटीक पेंट मारताले। पेंट मारून तातूंत बिल्डिंगाचें काम चलतालें आनी ताका ते बिल्डिंगाचें काम करता आसतना ते बोटीक पेट घेतलो अशी माहिती आमकां पुलिसां कडल्यान मेळ्ळी आनी हातूंत भितर 7 लेबर इंजर्ड जाले। 7 एकलो जो आशिल्लो ताका मायनर इंजरीज म्हणजे थोडोसो फोडिल्ले कारणान ताका मातशें मार लागलो आनी ताका डॉक्टरांनी डिस्चार्ज केलो। पूण जे 2 जाण आशिल्ले ते ऑन द स्पॉट मेले। तांकां दक्षिण गोंयच्या हॉस्पिटलाच्या मॉर्गान हाडले आनीक हे 2 जाण अजून आयडेंटिफाय जाले ना। ताजे भितर 4 जाण आशिल्ले तांकां सिरियसली इंजर्ड जाल्ले कारणान जीएमसीक व्हेले ट्रिटमेंटा खातीर आनी आयज सकाळीं मेळ्ळे ते म्हायती प्रमाणे आयज एकटो जो लेबर आसा तो ताका मृत घोशीत केल्लो आसा। 3 जाण आसात ते सिरियसली इंजर्ड जाल्ले आसात। तांचे 50%च्या वयर जे आसात ते भाजिल्ले आसात आनी तांचे सद्या ट्रिटमेंट चालू आसा। पूण दोतोर मेळटे म्हायती प्रमाणे हे 3 जाण जे आसात ते क्रिटिकल आसात। मायना कुर्तरी पुलिसांनी हाजेर गुन्हो नोंद केल्लो आसा आनी कंपनीचो सेफ्टी ऑफिसर जो आसा राजू बोरा हाका अटक केल्लो आसा। फुडलो तपास जो आसा तो SP साउथ हाजे मार्गदर्शना खाला मायना कुर्तरी क्लियर करता। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्या नांव रामा काणकोणकार खुंची हल्लो प्रकरणात सत्र न्यायालयान जेनिटो कार्दोजोचो जामीन अर्ज भायर मारलो। तशेंच जेनिटो सयत 8 दुबावितांची न्यायालयान बंदखण आनीक 14 दिसांनी वाडयल्या। पळयात पुराय बातमी। रामा काणकोणकार खुंची हल्लो प्रकरणात सत्र न्यायालयान जेनिटो कार्दोजोक जामीन न्हयकारलो। दुसरे वटेन हल्लो प्रकरणात न्यायालयीन बंदखणीत आशिल्ल्या जेनिटो कार्दोजो सयत 8 दुबावितांची बंदखण आनीक 14 दिसांनी वाडयल्या। जेनिटो आणि रामा काणकोणकार हांच्या मदीं दुस्मनकाय नाशिल्ली ह्या जेनिटोच्या वकिलान केल्ल्या दाव्याक सरकारी वकिलान खर विरोध केलो। रामाक जेनेटोच्या मनात कितें सुरू आसा हाची घडयेत जाणविकाय नाशिल्ली, पूण रामाच्या सोशल मिडिया पोस्टाचो राग जेनेटोच्या मनात आशिल्लो
आणि ह्याच रागांतल्यान ताणें रामा आड कट कारस्थान रचले आसूं यें असो युक्तिवाद सरकारी वकिलान केलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दक्षिण गोंयच्या दर्यादेगांचेर पर्यटकांचो उणाव जाला. पर्यटक कमी जाल्ल्यान धंद्याचेर परिणाम जाला अशें शॅक ऑपरेटर सांगतात. दसऱ्या दिसांनी दर्यादेगांचेर व्हडा प्रमाणात पर्यटक आयिल्ले, मात सध्या पर्यटकांचो आंकडो कमी जाला अशें शॅक ओनर असोसिएशनाचो अध्यक्ष क्रूज कार्दोजो सांगता. हे प्रश्न सोडोवपा खातीर मुख्यमंत्री आनी पर्यटन मंत्र्या कडेन बसका जावप गरजेचें आशिल्ल्याचें क्रूज कार्दोजोचें म्हणणें. दसरो जालो तेन्ना जायतो लोक येयल्लो नेबरिंग स्टेटांसून, बट बरें आहलें, बिजनेस बरें आहलें. आतां कितें जालां, आतां स्लो जाला. बट कितें चार्टरूय पयलीं कितें जालें, चार्टर येताले सगळे मिक्स ट्युरिस्ट आसताले, सो ते आमकां तितलें फील जायनासलें. बट आतां कितें जालां, चार्टर 2-3 येयल्यात. बट म्हाका दिसता नोव्हेंबरान म्हणल्यार सुबी जातलें. आतां जे थोडे कडेन थोडे आमच्यो फेमस बीचीस आहा तांकां इंडियन आसता, बट आमचे लायक काबोलिसीन दॅट सायड, इवन इन हांवें बागा फोन मारलो राती, बागा म्हाज्या फ्रेंडाक फोन मारलो, तो म्हणटा बिजनेस कांयच ना. बट आतां कितें जालां, चडशे विकेंडाक कितें जाता, फ्रायडे सॅटर्डे संडे थोडे जावन अशें करून कितें आसता. बट आमकां कितें जालें, जेन्ना पॅन्डेमीक जालें, पोस्ट पॅन्डेमीक कितें जालें, जेन्ना भरपूर इंडियन ट्युरिस्ट येयले, सो आमकां कितें दिसलें तेंच ट्रेंड उरतलें म्हण. पूण आयज तशें जावंक ना. बट जायते लेस जाले ट्युरिस्ट, कित्याक थोडे ट्युरिस्टूय दुसरे डेस्टिनेशनान वयता. सो आमी एक्चुअली वी कांट ब्लेम गव्हर्मेंट ऑल द टायम. वी ऑल्सो हॅव टू डू समथींग अबाउट. आमी कितें करपाक शकता की आमी एक्चुअली चीफ मिनिस्टर ऑर ट्युरिझम मिनिस्टरा कडेन एक बरी मिटींग घेवन हुंय जी प्रॉब्लेम आहा, लास्ट टायम सीएमान एक मिटींग घेतली तेन्ना आमी जायती इश्यू काढले. बट थोडे इश्यू अजून पासून पेंडींग उरल्या. सो ते आमी पोतून सीएमान कडेन नाल्यार ट्युरिझम मिनिस्टरा कडेन उलोवन ते प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जाय. अदरवायज इट विल बी व्हेरी डिफिकल्ट टू रिवायव्ह. शेतकी मंत्री रवी नायकाक मरण आयले उपरांत फोंडे म्हालात फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर पोटवेंचणूक घडोवन हाडपाची आसा. ह्या खातीर फोंडेच्यान उमेदवारी मेळोवपाच्या बाबतींत काँग्रेस पक्षाचो आदलो आमदार राजेश वेरेकारूच आघाडीर आसा अशें स्पश्ट मत दक्षिण गोंयचो खासदार विर्यातो फर्नांडिसान उक्तायले. मजगतीं ह्या विशींचो निमणो निर्णय हो पक्ष श्रेष्ठी घेतले अशेंय विर्यातो सांगता. मुरगांवां ताच्या पयल्या कार्यालयाच्या उक्तावणा वेळार पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांची जाप दितना तो उलयतालो. हांवें सांगलां कितें, लास्ट टायम कॅन्डिडेट ते इज पास्ट. आय सेड आवर फ्युचर MLA म्हणा, दॅट इज द कॉन्फिडन्स वी हॅव इन दीस लिडर. सो इट इज फॉर द पार्टी लिडरशीप टू डिस्कस अँड अकॉर्डिंगली डिसायड. दिली तिकीट जाल्यार राजीनामे दितले. सध्या आमचो फ्रंट लिडर म्हणटा तो कोण आसा फोंड्यान, तो काँग्रेसीचो. देर इज नो डावट अबाउट इट, देर इज नो एम्बिग्विटी. हांव अशें म्हणचें ना की तोय आसा ना. नो, आय एम व्हेरी क्लियर. आय ऑलवेज से इफ यू हॅव व्हॅल्यूज, डिसिजन मेकिंग इज व्हेरी फास्ट. म्हज्या हातून आमचो लिडर जो लीड करता थंय इज मिस्टर राजेश वेरेकर. बट लेट द पार्टी लिडरशीप. आमचो प्रेसिडेंट आसा, लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसा, PICC इन्चार्ज आसा, आनी अलॉंग वीथ अदर फ्रंटल ऑर्गनायझेशन आय एम शुअर दे वील टेक अ डिसिजन. कोणे कॅन्डिडेट आसतलो 100%. गोंयांत दिसान दीस चोरयेच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. म्हार्दोळ रस्त्या कुशीक पार्क करून दवरिल्ल्या 3 ट्रकांतले सुमार 1.6 लाखाचो म्हाल फारायलो. उपरांत अनवळख्या आड म्हार्दोळ पुलीस स्टेशनांत कागाळ नोंद केल्या. पुलिसांनी घडणुकथळार वचून चोरयेच्या घडणुकेचो पंचनामा केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. आमी म्हाड्डोळा आसा ज्या जाग्यार काल जी चोरी जाली की जवळ जवळ 4 गाडयांची बॅटरी आनी जग हे तेंची चोरये गेल्ले आसा. आनी अशें मोठ्या प्रमाणात हांगा चोरी जायत आसा. पूण बारीक सारीक ज्यो गाडी पार्क करून दवरिल्ली आसता अवजड वाहनाच्यो, ते अवजड वाहनाची जवळ जवळ 4 गाडयांची बॅटरी चोरी गेल्या.
आनी तेंची जगांय चोरी गेल्या आनी बाकीची इतर वस्तू चोरी गेल्ली आसा. टोटल जवळ जवळ 1,60,000 हांगा वस्तू चोरी गेल्ली आसा. आनी पोलीस अन्याय विरोधात पोलिसांनी तक्रार दाखल केल्ली आसा, नोंद करून घेतलेली आसा. आनी ह्या संदर्भात आज सध्या म्हाड्डोळ पोलीस तपास करता. जाता तितले बेगीन तांकां ताब्यान घेवपाची आमी जाता तितले बेगीन अशें टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ कितें. राज्यात सध्या दिवाळीची तयारी नेटान चल्ल्या. दिवाळेक लागपी सामानांनी पणजी तशेंच दिवचलचो बाजार फुलिल्लो पळोवपाक मेळटा. मात अजून खरेदीक नेट येवंक नाशिल्ल्यान तशेंच ऑनलायन खरेदी आनी विक्रेत्यांच्या वाडपी आंकड्याक लागून वेवसायाचेर बरोच परिणाम जाल्ल्यान पारंपारीक विक्रेत्यांनी खंत उक्तायल्या. पळयात पुराय बातमी. नेण्टे मेळून सगळ्यांची उमेदीची परब म्हळ्यार दिवाळी. दिवाळी तोंडार पाविल्ल्यान सध्या सगळी कडेन उमेदीचे ल्हार फाकला. गांवठी फोव, रंगबिरंगी पणट्यो, आकर्षक रेडीमेड आकाशदिवे, नरकासुराची आगळी वेगळी म्होवाळी, रेडीमेड नरकासूर आनी हेर दिवाळीक लागपी सगळे गोंयचे बाजार भरला. मात अपेक्षे प्रमाण बाजारात अजून गिरायक नाशिल्ल्यान तशेंच लोक फुटपाथेर बसून विक्रो करिल्ल्यान पारंपारीक विक्रेत्यांनी नाराजगी उक्तायल्या. तुम्ही करता आकाश कंदील का विकते घेता? तुम्ही करता. कितली वर्सां जाली आता? 25 वर्सां. ओके, मागीर कसो एक हो आता? गिरायक मेळटा तशें 800 रुपया 700 रुपया गिरायक मेळटा तशें. ह्या फावटी मार्केटान पब्लीक सारकी कमी आसा आनी हर वर्सा कमी कमी जायत गेल्या. सगळे कडेन स्टॉलां जाल्या आनी भायले लोक हांगा येवन आपआपले धंदे करूंक लागले. जे आमी गोंयकार आहले ते गोंयकार हांगा थंयच उरले. गोंयकार आमची ती आमी जागा घेवन हांगा भाड्याक घेवन आमी स्टॉलां घालता ती थंयच उरले आनी फुटपाथेर वचून बिजनस करून एक आपल्या गांवांत चलोवंक लागले आनी आमच्या गोंयकारांक हांगा खूब फरक पडलो आसा. बरें, पूण तुमकां पयलो प्रिफरन्स मेळना म्हणटा? प्रिफरन्स मेळटा पूण तांकां येवन तांकां डायरेक्ट घालूंक मेळटा न्हू. आमकां सगळीं लायसनां बिसनां सगळीं एक्युरेट काडची पडटा, सगळीं स्टॉलां NOC घेवची पडटा. ओके. आनी तांकां बेश्टे डायरेक्ट येवन बोसले घेतले केले. हां सर, आता हे कितें म्हणटा हेका? नरकासुराचें तोंड. हां ओके, मागीर कसो तो एक? ओके, मागीर आतां लोक व्हरता काय कितें बार्गेनींग बी करता? लोक व्हरता, मातशी थोडी म्हणटा कमी करा पण ते आमकां कमी जायना न्हू. जायना. ओके, तुमी केला ते? रेटीचे म्हटल्यार रेट आमचो लास्ट इयरचो रेट आहा. कितले एक कसो कितें? 550 आहा. स्मॉल सायज, बिग सायज 650. ओके ओके. तुम्ही दरवर्षी येता का इकडे? किती वर्ष झाली आता तुम्ही ह्या पणट्यांचा? 30 वर्ष. शंभराची वस्तू 50 मागता. पण कित्याक लागून हो इफेक्ट सगळो? म्हणजे हे ऑनलायन चेक करतात लोक आता जास्त ऑनलाईन चेक करतात. चड ते चड म्हणजे ऑनलाईन चेक करतात. पेंटिंग करून म्हणजे ते 150 रुपये डझन दिला पेंटिंग. आणि लोक आता ऑनलाईन खरेदी करतात. आमचे हे म्हाल खपाना म्हणजे ओनू तितले अजून लोक ना बाजारात. अजूनच काहीच ना आदल्या आता भायले लोक घेऊन येतात. चिनी मातयेचे घेऊन येतात. हे आमचे मातयेचे घेऊन येतात. हे मातयेची खरी पणटी. दिवाळीचे दीस म्हणजे उमेदीचे दीस. सगळे जाण आमचे गोंयकार भाव भयणां आमची सगळे समस्त गोंयकार उमेदीन दिवाळीची वाट पळयतात. तो दीस आता 2 दिसांक पावलो आहा. बाजारकार आमी सगळे उमेदीन आसात. गोंयकार सगळे येतले आनी आमकां गिरायक जातले. सगळे उमेदीच्या दिसांनी बाल गोपाळ तर सामके उमेदी आहा. आता विशय येयलो आमचो बाजाराचो.
ऑनलायन म्हण कितें विशय येयला परत परत आमकां सगळ्या गोंयकारांक सांगचें पडटा वेपारी करचे की ऑनलायन ही आमकां सामकी कीट कशी जाल्या कित्याक कसली उमेद कोण जाणा गोंयकारांक बाजारांत येवपाची वेगळीच मजा आसता ती लोकांनी अनुभव घेवपाची आपल्या भुरग्यांकूय दाखोवपाची बाजार म्हणजे कसो आसता तो भाव कसो आसता तो आनी बाजारांत जी मजा आसता ती वेगळीच आसता 2 दीस उरल्यार पळया 2 दिसान कितें जातलें तें देवाचेर कृपा मागीर सद्याक असो रिस्पॉन्स आहा सद्या आत्तां एक मातशी तेजी दिसता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. केळशीमोबर दर्यादेगेर बायलांच्या बचत गटान दिवाळेच्या फाटभुंयेर वेगवेगळ्या जिन्सांची स्टॉलां घाल्ली आसात. ह्या स्टॉलांचे उक्तावण केळशीचे सरपंच डिक्सन वाझ हांणी केलें. सगळ्यांनी ह्या स्टॉलांचेर येवन चडांत चड खरेदी करची अशें आवाहन तांणी ह्या वेळार केलें. आयज आमी हाय कावेलोसी मोबर बीच and I'm very happy today we are launching something which will help our self-help group ladies who are always innovative. As you know, ladies are the backbone of the family. There are many talent and many reasons. Sometimes they don't get time because of their housework. Sometimes they have the talent but they have no opportunity, and many times nobody gives them an opportunity. As I'm Mobrar, Kavelos is a world famous beach. As you can see, hundreds of tourists are here. So आम्ही त्यांना एक पंचायत with the help of our village पंचायत आम्ही एक इनिशिएटिव्ह घेतला. ह्यो त्यांचे दिवाळी सेलिब्रेशन, दिवाळी आयटम्स, household items and everything. All these ladies are belonging to Kavelosi and they want your help. And today I'm very happy that every Friday, Saturday and Sunday they will be here. And आयज आमचो जायतो लोक येता, चितोडे, उकोडे, बेतलान, वेळी सगळो लोक हिंगा बिचीचेर येता. हांव बांदता तेंगेले जायते स्वीट्स आहाय जशे बुलिना, मागीर तेमगेले पेराद, ऑल होममेड. आनी क्रिसमसाक तुमकां एकदम बऱ्या पडटलें ऑर्डर दिवची. ओके, and with this I am sure as a panchayat, as a sarpanch, our deputy sarpanch is here, Delphina, and we have 5 self-help groups in Kavelosi. हमको 5 self-help group है and we are supporting them, and I am sure this small help from the panchayat they will be able to earn something. So once again I would like to thank you very much, and please come and give your hand so that they can support their families. First of all, I like to wish all our Hindu brothers a happy Diwali in advance. And regarding our Diwali Bazaar, I thank Sarpanch Dixon Vaz for helping us out. He's always, always ready to help the women in our village. He always wanted us to be self-empowered. And he doesn't stand behind just saying, okay, I'll do. He will come forward, he will push us, he will say, ago tum kela, ago tum ye ala. He will always be behind our back so that we become self-independent. So I will thank Sarpanch for all the initiative he is taking for the self-help groups in this village. And I thank our self-help group members also who have come over here to motivate our self-help group other members also. So thank you Sarpanch very much for all your help you are giving the self-help groups in Kavelosi. शेनवारात दिवचल मुस्लिमवाडा मुखेल रस्त्यार भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातात दुचाकी चलोवप्यान एका 3 वर्साच्या भुरग्याक नेटान धपको दिल्ल्यान भुरगो गंभीर जखमी जाला. ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. पळयात पुराय बातमी. हो अपघात शेनवारा सांजे 4 वरांचेर मुस्लिम वाड्यावयल्या मुखेल रस्त्याचेर घडलो. जखमी भुरगो रस्त्याचे काम करपी फामिलींतलो आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा. तो आपली आवय आनी बापाय सयत रस्त्याचे काम चलता थंय आशिल्लो. अपघाता उपरांत जखमी भुरग्याक बेगोबेग उपचारा खातीर दिवचलच्या भलायकी केंद्रांत व्हेला. ताची भलायकी नाजूक आशिल्ल्याचेय मुखार आयला. कितने साल का बच्चा वो? नाम क्या उसका? अभी किधर है वो? बहुत इंजर्ड हुआ, सर को मार लगा. किधर का तुम लोग किधर के? इधर रोड का काम.
अभी पात्र हम नहीं आया। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. निवृत्त जाल्ल्या अधिकाऱ्यांक सेवा मुजतवाड दिवपाच्या गोंय सरकाराच्या निर्णयाचेर उच्च न्यायालयान तिडक उक्तायल्या. ह्या सेवा मुजतवाडीक लागून कनिश्ठ अधिकाऱ्यांक बडटी मेळपाक कठीण जाता, देखून पुराय प्रशासन यंत्रणाक खसून गेल्ल्याची टिका उच्च न्यायालयान केल्या. सेवानिवृत्त जाल्ल्या अधिकाऱ्यांक सरकार दर फावटी सेवेत मुजतवाड दिता. हाका लागून वेगवेगळ्या सरकारी कार्यालयांनी आशिल्ल्या कनिश्ठ अधिकाऱ्यांक बडती मेळना. ह्या सगळ्या प्रकाराचेर उच्च न्यायालयान नाराजी उक्तायल्या. ह्या विशयाचेर भौशीक बांदकाम खात्याचे सहाय्यक अभियंतो पंकज नार्वेकार हांणी याचिका दाखल केल्ली. ह्या याचिकेचेर शुक्रारा उच्च न्यायालयात सुनावणी जाली. न्यायमूर्ती आशीष चव्हाण आनी भारती डांगरे हांणी पंकज नार्वेकाराचे म्हणणे उखलून धरले. सरकारान मुद्दम सेवा वाड दिवन अधिकाऱ्यांची बडती आडोवन दवरल्या जाल्यार प्रशासनाच्या गरजेक लागून कांय अधिकाऱ्यांक सेवा वाड दिल्ल्याचो युक्तिवाद आदवोगाद दीप शिरोडकरान केलो. तशेंच ज्येष्ठ पदां खातीर पात्र उमेदवारांचो उणाव आशिल्ल्याचें स्पश्टीकरण ताणें दिलें. मात न्यायालयान तांचें स्पश्टीकरण स्विकारपाक न्हयकार दीत मुजतवाडीचो दीर्घकालीन उपाय म्हूण वापर करपाक शकना अशें मत मांडलें. PWD सार्वजनीक बांदकाम खात्यान गेले कितकीशींच वर्सां सेवा निवृत्त अधिकाऱ्यांक ही मुदतवाड दिली वयता. ह्याच्याच विरोधान एक सार्वजनीक बांदकाम खात्याचो सहाय्यक अभियंता पंकज नार्वेकर यांनी हायकोर्टान एक याचिका दाखल केल्ली आणि त्या याचिकेन त्यांनी उत्तम पार्सेकर जे प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर आहा, परत सुभाष बेळगावकर जे मुख्य अभियंता आहा, राजेंद्र खन्ना जे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सोमा नाईक मॉनिटरिंग अधिकारी हांकां प्रतिवादी केल्ले. त्याच बरोबर त्यांनी राज्य सरकार, कार्मिक विभाग आणि गोवा लोकसेवा आयोग GPSC हांकांय प्रतिवादी केल्ले. विशय इतलोच की जे एक्सटेन्शन दिले वयता अधिकाऱ्यांक ते खंय तरी स्टॉप जावपाची गरज आसा आणि जे न्यू ब्लड आहा, जे प्रमोशनल जे एक्टिविटीज थांबलेले आहा ते प्रमोशनल एक्टिविटीज परत सुरू करपाची गरज आसा. जे पेटिशन हे जेन्ना न्यायालया समोर आयले, न्यायालयान ऑर्डर दिवना बट काही ऑब्जर्वेशन जी आहा ती टिपलेली आहा आणि तशें सूचना ही GPSC आणि सरकाराकय दिल्लेली आसा. महत्वाचें म्हणजे न्यायालयान स्पश्ट केला की जर एखादो अधिकारी त्या पात्रतेचो मेळना जाल्यार GPSCन काही कायद्यान दुरुस्ती करपाची गरज आसा आणि ती गरज आसा जाल्यार ती तातडीन करपाची अशें एक न्यायालयान सुचयल्लें आसा. दुसरें म्हणजे जे प्रमोशनल एक्टिविटीज थांबतात हातूंतल्यान एक अन्याय जाता. जो ज्युनियर कॅडेट ऑफिसर आहा ताका सिनियर पोस्ट मेळना आणि सिनियर ऑफिसर आहा तांकां हायर पोस्ट मेळना. ते खातीर तांकां मेळचो म्हणून एक्सटेन्शन जी प्रक्रिया ती खंय तरी थांबोवपाची गरज आसा अशें सरकाराक जी सूचना जी आसा ती न्यायालयान दिल्लेली आहा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पर्रा सिटीजन फोरम असोसिएशनान दिवाळे निमतान 11वी अखिल गोंय आकाश कंदील सर्त आयोजीत केल्या. ही सर्त 24 ऑक्टोबराक जातली. आकाश कंदील फक्त पर्यावरण पूरक वस्तू वापरून करचो, प्लास्टिकाचो वापर करचो न्हय. तशेंच हे सर्तीची रोख रक्कम आणि कांय उमेद वाडोवपी इनामाय आसतली. जी हा 24 म्हणजे फर्स्ट हा ती 1 नोव्हेंबर आहले ते आमी 24 ऑक्टोबराचेर हाडले आणि स्पेशली गोवन फोक डान्स, दिवली डान्स आसूं, वेगवेगळे तेंचे डान्स आसात आमचे गोवन कल्चराचे, हे आमी एक वाटेन आमचे युथाक, यंग जनरेशनाक दाखोवपा खातीर हे आमी प्रेजेंट करपाचे आहा. तेचे भायर एक म्युजिकल प्रोग्राम नामनीचे बँड गोंयचे आणि कांय मुंबयचे अशे मिक्स करून ते आमी प्रयत्न चालू आमचो हाडपाक आनी ते म्हाका अवश्य येतले. सो नेम अजुनी फायनलायज जावंक ना, बट 100% वील गेट अ गुड परफॉर्मर्स टू परफॉर्म फॉर द पीपल ऑफ गोवा. वी आर इनवायटींग ईच एंड एवरी गोवन टू कम टू पार्रा टू show
part of your light from Parra to Goa and to the entire nation, आमचे भारताक आणि आख्खे वर्ल्डाक फेस्टिवल ऑफ लायट्स. सर्वसाधारण बसकेत सादर केल्लो गोवा डेअरीचो ताळेबंद बोगस आसा. तशेंच मार्केटिंग विभागात एस मास्करेनास हांची केल्ली नियुक्ती बेकायदो आसा असो दावो गोवा डेअरीचे वांगडी आशिल्ल्या दिवचल तालुक्यांतल्या कांय दूद उत्पादक सोसायटींनी केल्या. गोवा डेअरीच्या बेकायदा गजाली विशीं सहकार निबंधकाक निवेदन दिला अशी माहिती आमठणे आनी नानोडे दूध उत्पादक सोसायटीच्या चेअरमॅनांनी दिला. या बेकायदा प्रकाराची चौकशी करची तशेंच गोवा डेअरीचो कारभार जाग्यार हाडटले जाल्यार ती शेतकारांच्या हातात दिवची अशी मागणी प्रमोद सिद्धी आनी वैभव परब हांणी केला. जे गोवा दूध संघाची जनरल बॉडी जाली 28 नांव म्हणटचे तेतून लेखापरीक्षक जो घेतलेलो आमचो जो ऑडिटर त्यांनी बेकायदेशीरपणे जी काय आधीची येणी देणी जी आसलेली ती जनरल बॉडीची मान्यता किंवा हें नासतना सगळी काडून उडयल्या. तेच्या खातीर तेका आमचो सब रजिस्टराचो बी सगळें परमिशन घेवपाक लागता, सगळें आहा. पण हें न करता आनी सगळें काडून उडयलां. एक हें 2 नंबर त्यांनी ग्रॅज्युएटी प्रोविजन केल्लेलें एक 60 लाखाचे, तेतूंतले 40 लाख त्यांनी रिवर्स ते करून हें दाखयलां. ऑलरेडी 7 कोटी रुपया प्रोविडंट फंड भरपाचो आहा गोवा डेअरींत आमच्या कामगारांचो. तो न करता त्यांनी 40 कोटी ते प्रॉफिटान दाखयला. अशी त्यांनी बेकायदेशीर सगळी हें केल्लेलें आहा. त्याच्या खातीर आमी एक मागणी करता की तेचे सध्या ऑडिटर म्हणून तेका हें दवरपाचो, बंद दवरपाचो, ऑडिटर म्हणून घेवपाचो न्हू आनी खंयच्या दुसऱ्या संस्थेक सुद्दां ऑडिट करून घेवपाक येना तेका, अशी आमची एक मागणी आहा. तुम्ही कोणाक निवेदन दिले? आमी रजिस्टराक दिल्लेले आहा, डेअरीक दिल्लेले आहा हांवें. त्याच प्रमाणे एक मार्केटिंग म्हणून संशील मास्करन म्हणून एक मनीस घेतलेलो आहा मार्केटिंगाक. हेची सुद्दां नेमणूक जी जाल्लेली आहा ती सुद्दां अनलिगली जाल्लेली आहा. कळ्ळें? हेका आमच्या कडेन जे आमची हेची जी समिती आहा प्रशासक समिती हेचेर गव्हर्मेंटान आमचे जे मनीस निवडले हांकां सुद्दां खबर आहा कितें घेवन आणि त्यांनी आयज डिस्ट्रीब्युटर घातलेले आहा. आयज आमचे संघ हेच्या आधी 1-1 लाख लिटर दूध एजंटा मार्फत विकतालो. आयज हें थंयसर 14 ते 15 तेंच्यांनी हे घातलेले आहा तशें. आनी तेंच्या वांगडा तांकां 2-2 रुपया सादारण वयता हांकां कमिशन. हें कमिशन दिवपाक गरज ना. हेतून संस्था जी आहा, संघ जो आहा आमचो डब्बे घेतलो हेतून आनी कांय करपाक ना. जे प्रॉफीट आहा तें वयतलें फाल्यां सकाळी. आणि तो ह्याच्या शिवाय सुद्धा आणि त्याच्या ऍक्टिव्हिटी भरपूर आहात चालू सगळीकडे. आणि तो तरी असताना हेतून आहा. आणि तेणे आणि एक आता ऍड दिलेली फाटल्या दिसांनी की 14 कामगार जाय म्हणून. आणि तेतून तेणे 3 कामगार घेतले. तेणे आपणाच्या वैयक्तिक जे तेचे हे चलता तेचेर तेणे तेका एक ऍड दिला. ही लपवाछपवी कित्याक करता आमच्याकडे अशी, असो आमचो एक प्रश्न आहा. हेच मागणी आता हेंच्यांनी गव्हर्मेंटान हे आता शेतकऱ्याच्या हातीन परत आपले अशें दिवपाक जाय. हे जे आमी गव्हर्मेंटाचे जे मनीस बसयले ते जर अशेंच जर करून जर ती संघ जर सोंपोवपाक जर उठले, आज ऑलरेडी संघ सोंपलेलो आहा. गोवा डेअरी शेतकऱ्यांच्या हातान दिवची, शेतकऱ्याच्या हातीन दिवपाची. त्याच बरोबर आमी आमच्या खातीर हेंकां जर हे नेमून तेंकां 2-2 रुपया दिता. आमी शेतकऱ्या खातीर आमी 4 रुपया आमी दूध दर वाड मागलेली गेल्या जनरल बॉडीन, अजून पर्यंत ना. आणि हो असो तेका हो नवीन जो मार्केटिंग ऑफिसर घेता. आणि आमी 6 वर्सां जाली आता गोवा डेअरीक आमकां डॉक्टर जाय म्हणून आमी मागणी करता. आणि अजून पर्यंत ते आमचे एकूय हे बघिना. आणि हे अशे अनलिगली सगळ्या करच्या खातीर तांकां कायदो लागना. आणि अशें करतना आमकां कायद्याचें ज्ञान सांगता फक्त. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना.
लोटले विजय मरीन शिपयार्डात जाल्ल्या स्फोटात गंभीर जखमी जाल्ल्या कामगाराक मरण आयलें. ताचेर GMC